नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. काँग्रेस पक्षान राष्ट्रगीताचो केल्ल्या अपमाना विशीं रविशंकर प्रसाद हांणी पत्रकार परिशद आपोवन केली टिका. देशभक्तीचे पांगरून ओडून देशविरोधी वृत्ती लिपयता काँग्रेस पक्ष. रविशंकर प्रसाद. राष्ट्रगीताचो अपमान हो देशाचो अपमान जावन आसा. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मागची जाहीर माफी. कृष्ण साळकार. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी भाजपाच्या कुशावती जिल्लो कार्यालयाचे केले उक्तावण. उदरगतीत फाटीं आशिल्ल्या तालुक्यांनी लक्ष केंद्रीत करपाचो हेत. मुखेलमंत्री. काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी काँग्रेस पदाधिकाऱ्यां सयत बसका करून विधानसभा वेंचणुकेंत जैताचो उक्तायलो विश्वास. मजगतीं 108 काँग्रेस बूथ पावंड्यावेल्या एजंटांनी पदाचो केलो त्याग. आणि कला आणि संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांणी गोंय विद्यापीठात डॉक्टर काशीनाथ जल्मी यादस्तीक कोंकणी आदिवासी अभ्यासक्रमाचे केले उक्तावण. अशिक्षीत आदिवासी समाजा कडेन पारंपारीक ज्ञानाचे आसा भंडार. तवडकर. आणि आता खबरो विस्तारान. भाजपाचे म्हालगडे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी आयज पक्षाच्या दिल्ली मुख्यालयात पत्रकार परिशद आपोवन काँग्रेस मुख्यालयात स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत जाल्ल्या वंदे मातरम गिताच्या अपमाना विशीं प्रतिक्रिया दिली. जो पक्ष आणि ज्या पक्षाचे फुडारी राष्ट्रीय गिताचो सन्मान करपाक शकना तांणी परत परत देशाच्या सुटके चळवळीची जबाबदारी आपल्या माथ्यार आशिल्ल्याची सवंगा करची न्हय अशी टिका रविशंकर प्रसाद हांणी केली. मुखार उलयतना गोंयांत आयोजीत जाल्ल्या कार्यावळीत लेगीत मल्लिकार्जुन खरगे हांचे हजेरेंत वंदे मातरम ह्या गिताचे फकत 2च कडवी गायली असो आरोप तांणी केलो. लगा कि 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में जिस तरह का एम्बैरेसिंग इवेंट हुआ, जो सोनिया जी को लग रहा था कि मैं वो विरोध कर रही हैं पूरे वंदे मातरम गाने को, और बाद में उनके बौद्धिकता से गुणी मीडिया हेड ने कहा कि कुर्सी खोजी जा रही थी खड़गे साहब के लिए। ये बिल्कुल बकवास था। कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टांजा ही गाया गया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद है। If this is what the Congress party is doing, the great national song Vande Mataram, then you better stop claiming monopoly as the custodian of freedom movement. भारताचे महान सुटके सुचारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हांणी स्वता संविधान सभेत जनगण मन हाका राष्ट्रगान जाल्यार वंदे मातरम राष्ट्रगीत म्हणून जाहीर केल्ले. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे काँग्रेस पक्षाचेच फुडारी आशिल्ले तेन्ना काँग्रेस पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी घेतिल्ल्या निर्णयांचो आयचे काँग्रेस फुडारी विरोध करतात अशें लेगीत रविशंकर प्रसाद हांणी मुखार उलयतना सांगले. इस देश के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब बैठक हुई थी तो संविधान सभा में उन्होंने साफ साफ कहा कि हम 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति बने।
झारखंडात 25 जुलै सावन सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात 17 ऑगस्टाक व्हड मोडून घेतले. आंदोलनाच्या 24व्या दिसा आंदोलन करपी विद्यार्थी आणि सरकारामदी भासाभास जाली. हे भासाभाशे वेळार सरकाराक साबार महत्वाचे निर्णय फाटी घेवचे पडले. सरकारान मागणी पुराय केल्या उपरांत विद्यार्थी खोस मनोवपाक लागले. तांच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करूंक ना अशें विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आसा. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी भारताच्या मतदार वळखपत्र प्रणालीची तुस्त केली आणि ताका अमेरिका वेंचणूक नेमा खातीर एक मॉडेल आसा अशें सांगलें. तांणी भारताच्या वेंचणूक प्रणालीक वेंचणूक सुरक्षेची देख आशिल्ल्याचें म्हळां. सोशल मिडिया पोस्टाचेर ट्रम्प हांणी भारताचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांचे कडेन भासाभाशेचो उल्लेख केला. सक्तीचो वैध फोटो वळखपत्र बगर अमेरिकेत मतदान कशें जाता असो प्रश्न आपल्याक ज्ञानेश कुमार हांणी भासाभाशे वेळार केल्लो अशेंय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी म्हळां. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीटी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल भाजपाच्या कुशावती जिल्लो कार्यालयाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार तांचे सयत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तान्हावडे, प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, गोंय विधानसभेचे सभापती डॉक्टर गणेश गांवकर, कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर तशेंच हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना कुशावती जिल्ल्यांत आस्पावीत सांगे, धारबांदोडा, केप्यां तशेंच काणकोणा ह्या तालुक्यांनी हेर वाठारा परस उदरगतीचें प्रमाण कमी जालां हे नदरेक आयिल्ल्यान ह्या चारूय तालुक्यांचेर खासा लक्ष केंद्रीत करून तांची उदरगत करपाच्या दिकेन हो तिसरो जिल्लो सुचयल्लो अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय राज्यांत 11 तालुके आशिल्ले. 12व्या तालुक्याचे धारबांदोड्याचे ऑफिस हांव आनी बाब गणेश गांवकारांच्या कार्यालयाचे उक्तावण करपाचो मान म्हाका मेळ्ळो हे माझे भाग्य आसा. कारण 12वो तालुको आमी डिक्लेअर केलो आणि 12वो तालुको डिक्लेअर करता आसतना की हय म्हणजे आता जे वक्त्यांनी पयलीं उलयले फाटली 15 वर्सां डिसायड जाताले तिसरो जिल्लो जाता खंय जाता कितें जाता. कालांतरान फाटल्या 1-2 वर्सां पयलीं हांव जालो तेन्ना वेगवेगळे विचार करीत आशिल्लो खंयचो जिल्लो करप. वेगवेगळ्या आमदारा कडेन कार्यकर्त्यां कडेन डिसायड करता आसतना हय आमी डिसायड केलें की आमी म्हणटा की सांगे आसतलो, केपें आसतलो, धारबांदोडा आसतलो आनी काणकोण आसतलो. हे 4 तालुका तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयच्या दृश्टीन मागास आसात. म्हणजे कोस्टल बेल्टाच्या दृश्टीन आमी म्हणटा की विकासाच्या दृश्टीन थोडेशे फाटी उरल्या ना न्ही. आमच्या सरकारान जायते प्रयत्न केले. मागीर सांग्यार आसतले, कुडचड्यार आसतले, केप्यां आसतले, जायत्यो गजाली सातत्यान आतां सुद्धा जो केप्यात विकास जाता बरेच जण आपूण क्रेडीट घेवपाक सोदता. आनी केपेकारूय हे गोंयकार आसात आणि ते म्हजे आसात. ह्या दृश्टीन विकास आमी करीत आसा. ताजी क्रेडीट तिसऱ्यान घेवपाचो प्रयत्न करचो न्ही. पुराय गोंयचो विकास मुख्यमंत्री ह्या नात्यात हाजो भेदभाव हांवें केन्ना केलो ना. प्रत्येक कडेन डेव्हलपमेंट जावपाक जाय त्या दृश्टीन विकास करीत आसा.
तशेंच कितलेशेच लोक दक्षिण गोंय भाजपा कार्यालयात येवन आपल्यो समस्या आनी कागाळी मांडपाचो यत्न करतात, पूण लोकांची गर्दी पळोवन सगळ्याकूच फुडाऱ्या मेरेन आपली गजाल पावोवपाची संद मेळना. आयज उक्तावण जाल्लें कार्यालय खासा कुशावती जिल्ल्या खातीर आशिल्ल्यान ह्या चारूय तालुक्यांतल्या लोकांक आतां पक्षा मेरेन आपल्यो समस्या पावोवप सोंपें जातलें, अशें प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. हे ऑफिसी बीन जे हांगा जर कार्यालय जे आसा, हे कार्यालय तुमचे खातीर केल्ले आसा. जांकां सरकारी ऑफिसान जेन्ना वतगीर काही वेळार वायट हे येता, अनुभव येता, केन्ना केन्ना तेय बाबडे काम करतात, पूण ते तुमचे थंय एप्लिकेशन बरोवन ते दिनात. ते म्हणटा तूं बरोवन हाड म्हणटा एप्लिकेशनां. त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचे हे कार्यालय आसतले, ते तुमचे सगळ्याचे ते एप्लिकेशन कितें ऑनलायन करपा आसा आनी कितें, कारण आमच्या गांवगिरे वाठाराच्या लोकांक अजून ऑनलायन बिनलायन ते कांय अजून जमना. कारण ते शिक्षणाची ती परंपरा ती अजून पासून थंय वचूना आनी करपाक गेले जाल्यार थंय रेंज आसपाना किंवा बाकीच्यो गजाली आसतल्यो. आनी म्हणून त्यो सगळ्यो जर गजाली जर खंयच्यान घडटल्यो जाल्यार ह्या कार्यालयान कोण तरी एक कार्यालय मंत्री आसतलो, हांगा कोण तरी एक बाय बशिल्ले आसतले जे कॉम्प्युटराचेर एक्सपर्ट आसतले आनी ते तुमकां ते फॉर्म भरून किंवा बाकीची आसता ती मदत करतली. आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टी इतली वाडली कित्याक जाल्यार तुमकां हक्काचें आपले अशें जे कार्यालयान येवन काम करपाक मेळटले जे आमच्या कार्यकर्त्याच्या मार्फत, ते हे कार्यालय आसा. आनी म्हणून आयच्या ह्या कार्यालयाच्या निमतान कुशावती जिल्ल्याक एक बरें कार्यालय मेळिल्लें आसा आनी त्याच खातीर ह्या कार्यालयाचो उपयोग तुमी करतली अशी अपेक्षा करता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरीच्या मंत्रालयात नुस्तेकार आर्नोल्ड डिसिल्वा हाची भेट घेवन संवाद साधलो. आर्नोल्ड डिसिल्वा हाणें हालींच व्हिडिओ जारी करून नुस्तेकारांक आवाहन करतना तांतयां आशिल्ल्यो कुल्ल्यो मारचे परस तांकां परत दर्या सोडून दिवचे अशें मागिल्लें. उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ताची दखल घेवन हेर नुस्तेकारां कडेन हे विशीं चर्चा केल्ली. आयज आर्नोल्ड डिसिल्वा हांचे बरोबर केल्ली भेट ही हेर नुस्तेकार भावनां खातीर देखदिणी थारली आनी दरेक नुस्तेकारान संकल्प घेतल्यार गोंयांत कुल्ल्यांचें संवर्धन करपाक आदार फावो जातलो अशी आस्त मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. ओके, बरो शिकतलो मरे. आनी तूं नुस्तें मारपाक वता? कोणा वांगडा? देडा बरोबर एकलो वता? कितें नुस्तें मारता? तामशे, पालू, गुऱ्यो. कसो मारता? बोट घेवन वयता? जाळे घालता? पागेर मारता तूं? पागेर मारपाक मेळटा तुका? व्हेरी गुड. आनी कुल्ल्यो मेळ्यो काय आतां सोडटलो? हय, ती सायकल मोटेर सोडूंक पडटा आमकां. पळयली तुवें कुल्ली? हय. हाज्या पयलीं सोडिनाशिल्ले? ना. पयलीं सगळे जाण खाताले, आतां सगळे नुस्तेकार सोडटले. चल, म्हाजे नाल्यार तुजें आयकून तरी सोडटले सामकें. व्हेरी गुड, बेस्ट. वंदे मातरम हे राष्ट्रगीत बंद करपाचे निर्देश दिवन काँग्रेस पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ताचो अपमान केला आनी हे खातीर पक्षान जाहीर माफी मागची अशी मागणी वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी केली. पणजे मुख्यालयात पत्रकार परिशद आपोवन काँग्रेस पक्षाचेर हे विशीं टिका करतना वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगिताचो दरेक भारतीयाक अभिमान आसूंक फावो, पूण देशभक्तीच्या नांवाखाला राष्ट्रगिताचोच अपमान करपी काँग्रेस पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आपली देशविरोधी वृत्ती समेस्ता मुखार दाखोवन दिल्या अशें साळकार हांणी मुखार सांगलें. काँग्रेसीचे डबल स्टँडर्ड जे आसा ते सगळे एक्सपोज जाल्ले आसा. म्हणजे वंदे मातरमाक इन्सल्ट करता आसतना जे कृत्य ताणें त्या मिटिंगेक केले नाल्यार तांच्या कार्यक्रमांक केले ते जगभर सगळ्यांनी पळयले आनी ताचो कन्फर्मेशन म्हणजे तांचोच कार्यकर्त्यांक दिले की हय आमच्या लिडरान ते आमकां स्टॉप करपाक लायले, पूण तरी पूण आमी ते म्हणले म्हणून. सो म्हाका सगळ्यांत पयलीं त्या भुरग्यांनी जे फूल कंप्लीट केलें हांव तांचें अभिनंदन करता. तांचे भितर खंय तरी एक राष्ट्रीय भावना आशिल्ली, राष्ट्रवाद आशिल्लो म्हणूनच तांणी ते कंप्लीट केलें अशें म्हाका सांगन दिसता. आनी आज म्हाका दिसता काँग्रेस आज टोटली म्हणजे सगळ्या फ्रंट्सार ती एक्सपोज जाता आसतना म्हाका दिसता ह्याय फ्रंटार ती एक्सपोज जाल्ली आसा आनी तांणी ह्या इन्सल्टा खातीर म्हाका दिसता देशाचो म्हणजे सगळे जनतेचो जे ह्या गानाक आमी राष्ट्रगान म्हणटात ताची एपोलॉजी तांणी मागपाक जाय अशें म्हाका दिसता.
2 दिसांच्या गोंय भेटेर आयिल्ले काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी काँग्रेस फुडाऱ्यां सयत बसका केल्या उपरांत पत्रकारांकडे प्रतिक्रिया दितना बसकेत घेतिल्ल्या साभार संकल्पा विशीं खोस उक्तायली. एकवट ह्या नांवा खाला वेर्णा हांगा बूथ आनी जिल्लो समिती कार्यकर्त्यां खातीर आयोजीत सभेत सुमार 3000 काँग्रेस सदस्यांनी वांटो घेतिल्लो. पत्रकारांकडे उलयतना ह्या सभेत मुखेलपणान सगळे मतभेद आनी वाद फाटीं दवरून फुडारात भाजपा आड विधानसभा वेंचणुकेत पुराय नेटान आनी शक्त लावन झुजपा खातीर समेस्त काँग्रेस कार्यकर्त्यांक एकठांय येवपाचें आवाहन केलें अशें मल्लिकार्जुन खरगे हांणी सांगलें. आने वाले चुनाव में सभी एकजुट होकर लड़ना चाहिए. तब उन्होंने सभी ने आश्वासन दिया कि हम एक होकर लड़ेंगे और इस बार जीतेंगे. तो ये आश्वासन उनकी तरफ से आया है और मुझे खुशी हो गई कि पहली बार जो गोवा में इतना बड़ा मीटिंग कांग्रेस का हुआ वो भी ओपन इसमें. फिर उसके बाद मैंने हर सेक्शन के लोगों को बुलाकर जो कोई भी रिप्रेजेंटेशन उनका था वो भी मैंने स्वीकार किया और उनसे भी मैंने बात की. इसीलिए मैं खुश हूँ कि यहाँ के कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर हिम्मत के साथ काम कर रहे और यहाँ की सरकार डराने की कोशिश बहुत करती है, दबाने की, और ये नहीं चलेगा. डेमोक्रेसी में तो अब जब आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप अपने गवर्नेंस को सुधारिए. जो दूसरे की गवर्नमेंट आएगी फिर वो भी लोग रूल्स के तहत, ये दिस इज अ रूल ऑफ गवर्नेंस. मजगती राष्ट्रीय काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या गोंय भेटे आदी सुमार 108 काँग्रेसीच्या बूथ पावण्यावेल्या एजंटांनी पदाचो त्याग केलो. प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आनी आदले प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांच्या फुडारपणांतल्या वादांतल्यान ही परिस्थिती उप्रासल्या अशी चर्चा सुरू आसा. राजीनामो दिल्ल्या बूथ पावण्यावेल्या एजंटां मदलो एशली पिंटो हाणें खरगे हांच्या गोंय भेटे विशीं आपल्याक कांयच म्हायती नाशिल्ल्याचो आरोप केला. पक्षाच्या खंयच्याच फुडाऱ्यांनी आपल्याक विश्वासात घेवंक ना आनी हे बसके खातीर आपल्याक आमंत्रणूय दिवंक नाशिल्लें अशें तांणी सांगलें. आज आमी एज अ BLA आसले आमी एक मत घेवन आनी फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आय हॅव रिजायन्ड एज अ BLA फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो देर आर मेनी रिजन्स लायक सी नाव आय डोंट थिंक सो दीस काँग्रेस पार्टी इज लायक इंटरेस्टेड इन कमिंग इन पावर इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन coming 2027 assembly elections, the way things are going. And the second thing is like we have been not taken in any confidence. There is no Congress leader. I don't know. Now I have been working for Congress for last so many years in Walpoi constituency, but right now I don't know whether who is the leader of Congress in Walpoi constituency. And nobody has told us that even the Kharge is coming, Kharge sir, the president is coming today. Means at least they should take the party, the BLA into the confidence. They have not informed us anything about that. म्हाका कांयच इन्विटेशन बाबा ना आनी म्हाका तरी हांव आतां इतलें हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करता आनी इतले 2-2.5 वर्सां वयर काम केलें एज अ BLA म्हणून हांगा, पूण कांयच आमकां इन्फॉर्मेशन येवंक ना आनी आमकां कोणेच खंयचोच लिडरान आमकां सांगूंक ना. हाचेर प्रतिक्रिया दितना आदले काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी समेस्त राजीनामो दिल्ल्या साभार काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडे भेट करून तांच्यो समस्या पयस करपाचो यत्न करतलो अशें उतर दिलें. काँग्रेस पक्षाचो हेत सध्या एकामेका आड न्हय जाल्यार एकठांय येवन भाजपा आड झुजपाचो आसा अशें लेगीत तांणी मुखार वतना सांगलें. बूथ लेवल एजंट्स BLAची मिटींग, सो एटलिस्ट एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली तांकां एड्रेस करपाक. पूण आय डोंट नो की अशें कोणाच्या हांव सदांच सांगता पळय की म्हज्या काळजान काँग्रेस ही सदांच उरतली, पूण गोंयच्या काँग्रेसीच्या काळजान हांव आसा काय ना तें म्हाका खबर ना आनी तें म्हाका दिसता काल सिद्ध जालें. त्या बूथ लेवल एजंटांक आय वॉन्टेड टू एड्रेस, बट हे समज हे घरचें पॉलिटिक्स न्ही. काँग्रेस कोणाच्या एका मनशाची पार्टी न्ही आनी कितले सप्रेस केले तरी आय वील एड्रेस दीस BLAs in some other ways or means. There are electronic technology today. I will reach out to them, but it was an opportunity where I could have addressed them anyway. Nevertheless, I want to appeal to all the BLAs across Goa that our fight is against BJP. Hanga bhitar kide let's work
टुवर्ड्स डिफिटींग द भारतीय जनता पार्टी, कित्याक आज कोर इशू म्हणतो लोक आज बीजेपीचे अगेन्स्ट विटल्या आनी तांकां एक ऑल्टरनेटीव जाय. आय थिंक दॅट ऑल्टरनेटीव वी हॅव टू प्रोवायड. गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागान आयज सावन डॉ. काशीनाथ जल्मी यादस्तीक कोंकणी आदिवासी अभ्यासक्रमाची सुरवात जाली. ह्या उक्तावण सुवाळ्यात कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना आदिवासी समाजाचे लोक अशिक्षीत आसून लेगीत पारंपारीक आनी सांस्कृतीक ज्ञानाचे भंडार तांचे कडेन आसता अशें तवडकर हांणी सांगलें. ज्या काळार लोकांक आधुनीक वैजकीय पद्दतीचें गिन्यान नाशिल्लें तेन्ना आदिवासी समाजांतले लोक आयुर्वेदाचो वापर करून लोकांची भलायकी संबंदीत समस्या सोडयताले आनी हे विशीं खोलायेन अभ्यास करप गरजेचें अशें तांणी मुखार सांगलें. आज आयुर्वेदीक जर आमी वखदाच्या संदर्भात नॉलेज जर कोणाक आसत त्या वेळाचेर दोतोर नाशिल्ले, हाजर ट्रिटमेंट जायनाशिल्लें काय कितें जाताली. ती परंपरागत जे नॉलेज जे आशिल्लें त्या नॉलेजच्या आधाराचेर त्या मनशाचें की पूर्णपणे ट्रिटमेंट दिवपाचो जी मेडिसीन जे नॉलेज आसा ते आमगेर आशिल्लें. अशें कितल्योश्योच विद्वत्ता आनी हे आशिल्ली आनी खरें म्हळ्यार हाचेर अभ्यास करपाची गरज आसा अशें आमी आजूय आमी विचार करता. आज म्हाका दिसता हांगा जे विद्यार्थी आसात म्हणजे तुमी युनिवर्सिटी शिकतात कॉलेज शिकतात ते बाकी सगळे आसा न्ही, म्हणजे केन्ना केन्ना एक प्रश्न येता की बरेचशेच भुरगे ह्या आयुश्यांत म्हणजे एखादो मास्टर डिग्री करून सुद्दां ते फेल ठरता. हे फाल्यां कोणी समज आमकां लिंक येतात एखादो मास्टर केल्लो भुरगो ते एप्रेंटिसशीप जी आसा न्ही, एप्रेंटिसशीप म्हणजे 10,000 ताका मेळटा. म्हणजे ताणें शिकलें कितें MA शिकलो, पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें आनी तो म्हणटा हळूच म्हणटा की आपूण म्हणटा बेकार आसा पूण म्हाका एप्रेंटिसशीपचो पोस्ट कितें मेळटा तो खा. म्हणजे केन्ना केन्ना मागीर आमकां एज्युकेशन सिस्टमीच आमकां केन्ना तरी येता की आमची एज्युकेशन सिस्टम ह्या भुरग्याक जगपाक जर आमी शिकून आमी शिकपाची नॉलेज दिवना आसत जर जायत न्ही तर खंय तरी आमची एज्युकेशन सिस्टम फेल जाता काय कितें असो प्रश्न आमचे समोर येता. म्हापशेच्या भाजपा कार्यालयात आयोजित कार्यावळीत भाजपा शिवोले मंडळाच्या वेगवेगळ्या मोर्चाच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांक आस्पावीत केले. स्टीफन फर्नांडीस हाका अल्पसंख्याक मोर्चाचो अध्यक्ष जाल्यार अमित शेख हाका महासचिव नेमला. मागासलेल्या वर्ग मोर्चा खातीर वासुदेव गारोडी अध्यक्ष, किसान मोर्चा खातीर शिवाजी गाड हांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाल्या. ह्या वेळार तांकां पदाचो कारभार सुपूर्द करून उलोवप करतना शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो हांणी शिवोले मतदारसंघात भाजपाचें काम मुळा मेरेन सशक्त करपाक नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेची तोखणाय केली. मायनॉरिटी, OBC आनी किसान मोर्चाच्या सगळ्या वांगड्यांक येवकार करता आनी थँक्यूय म्हणटा की आमचे BJP फॅमिली हितून तुमी भाग घेतला आनी बेश्टे मेंबर जाले म्हणून जायना. नाव स्टार्ट्स द वर्क ऑफ डुईंग समथींग फॉर द कम्युनिटी. इट इज नॉट जस्ट इंडक्शन आनी सोंपले. आतां साकून पार्टीचें काम आनी भोव करून त्या सेलाचे यू हॅव टू गो अँड रीच टू द मायनॉरिटी पीपल इन युअर विलेज इन आर कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तेंचे कितें प्रश्न आहा ते तुमी आमचे कडेन हाडूंक जाय, तेंचे प्रश्न सुटावे करूंक जाय. ताका लागून आमी सगळ्या गांवांक आमी रेप्रेजेंटेशन दिल्लें आहा, फ्रॉम वेल्ला गाणका टू सोळियां. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है. ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं. भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर.
ज्ञान वेद व्याज के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर। विसापरान परतून एकदा तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल खबरो। भारतीय कामगार संघाच्या गोंय प्रदेश फाटल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय तशेंच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांकां पत्र बरोवन संघाच्यो प्रलंबीत मागण्यो बेगोबेग पुराय करच्यो अशें आवाहन केलें। दक्षिण गोंयचे जिल्लो दंडाधिकारी, उपजिल्लोधिकारी तशेंच आयुक्त हांच्या माध्यमांतल्यान धाडिल्ल्या ह्या पत्रांत कामगारांच्या सामाजीक सुरक्षा, निवृत्ती वेतन, कंत्राटी कामगार, बँकेतल्या कामगारां खातीर 5 दीस कामाची वेवस्था तशेंच हेर कांय मुद्दे तांणी आपल्या पत्रांत मांडल्यात। राज्य महासचिव के प्रकाश हांणी सविस्तर माहिती दिली। अब उनके लिए वेतन बराबर मिल रहा है क्या? उनका आगे का जिंदगी क्या होगा? अभी हमने उसके लिए मांग रखा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाला का जो परमानेंट एम्प्लॉय करता है इसको बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वेतन। जो समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये कितना जगह में लागू है? ये बिल्कुल नहीं हो रहा। कितना वंचित हो रहा है हमारा कामगार, आप बताइए। भारतीयांची श्रद्धा, भक्ती आणि सहकार्याच्या बळग्याचेर वास्को शारांतलो नामनेचो दामोदर भजनी सप्ताह उत्सवाचे वर्सा 127व्या वर्स मनयता। वास्कोच्या आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक जिविताकडेन अटूट नाते आशिल्ले श्री दामोदर सप्ताह हो उत्सव व्हडा दबाज्यान भावार्थान गोंयभर लोक एकठांय येवन मनयतात। थळावे आमदार कृष्णा साळकर हांणी श्री दामोदर भजनी सप्ताहा निमतान भावार्थ्यांक परबी भेटयली। सुरवात जाल्ली आसा आनी म्हाका दिसता 1.5 दीस चलपी, म्हणजे फाल्यां दनपार पर्यंत तो सप्ताह टॅक्निकली आसतलो। मागीर फेरी तर 7 दीस आसतली। सगळ्यांनी येवचें, दर्शन घेवचें, दामबाबाचे आशिर्वाद घेवचे। दामबाब आमी सगळेच जाणां आमचे गोंयचेच एक आराध्य दैवत आनी उरल्याक धांवून येवपी देव अशें आमची सगळ्यांची मान्यता आसा। आनी अशें देवाक हिंदूच न्ही तर सगळे धर्म आनी सगळे जातींचे लोक हांगा येवन दामबाबाक आपले ब्लेसिंग मागपाक येता, आपले आशिर्वाद घेवपाक येता, दर्शन घेवपाक येता। प्रायम व्हॉलीबॉल लीग हांचे वर्सा 5वें सीझन आयोजीत जाता। ते खातीर गोंयांत खेळगड्यांच्या लिलावाची कार्यावळ आयोजीत जाली। 30 नोव्हेंबर सावन ह्या सर्तीची सुरवात जातली। हे खातीर गोंयांत सर्तीत आस्पावीत 10 पंगडांनी खेळगड्यांच्या लिलावात वांटो घेतलो। This is really important for us because this work that teams have put in getting good strength, conditioning, analysts, coaches, all this is paying off not just for our league, because that's not that important, but for Indian volleyball. And it's really amazing to see the results out here. And 2 days, yesterday, the finals of the Guardians Cup Trophy, Guardians Trophy 2026 was played. And young under-21 stars came from all the teams. And you'll be amazed at the quality of the volleyball out there. भारत आणि श्रीलंका ह्या मजगती जावपी पयल्या कस लावपी क्रिकेट खेळात सध्या 4थ्या दिसा दुसरे फेरयेत श्रीलंकेत 4 गडे वगडावन 74 धांवड्यो काडल्यो। भारतान दुसरे फेरयेत फकत 193 धांवड्यो काडून श्रीलंके मुखार 372 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली। ऋषभ पंत हांणी 69 बॉलांनी 66 धांवड्यो काडल्यो। ताणें 2 सके आनी 8 चौके मारले। अशें करपी तो पयलो भारतीय क्रिकेट खेळगडो थारलो। तशेंच कस लावपी क्रिकेट खेळात 100 सके मारपी तो संवसारांतलो 4थो क्रिकेटर थारलो। तांणी ही मोख 51 कस लावपी क्रिकेट मॅचींनी खेळून जोडल्या। आतां पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयच्या चडांत चड तापमान 31.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो।
काँग्रेस पक्षान राष्ट्रगीताचो केल्ल्या अपमानाविशीं रविशंकर प्रसाद हांणी पत्रकार परिशद आपोवन केली टिका. देशभक्तीच्या पांघरून ओडून देशविरोधी वृत्ती लिपयता काँग्रेस पक्ष. रविशंकर प्रसाद. राष्ट्रगीताचो अपमान हो देशाचो अपमान जावन आसा. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मागची जाहीर माफी. कृष्णा साळकार. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी भाजपाच्या कुशावती जिल्लो कार्यालयाचे केले उक्तावण. उदरगतीत फाटीं आशिल्ल्या तालुक्यांनी लक्ष केंद्रीत करपाचो हेत. मुखेलमंत्री. काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी काँग्रेस पदाधिकाऱ्यां सयत बसका करून विधानसभा वेंचणुकेत जैताचो उक्तायलो विश्वास. मजगतीं 108 काँग्रेस बूथ पावंड्यावेल्या एजंटांनी पदाचो केलो त्याग. कला आणि संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हांणी गोंय विद्यापीठात डॉक्टर काशीनाथ जल्मी यादस्ती कोंकणी आदिवासी अभ्यासक्रमाचे केले उक्तावण. अशिक्षीत आदिवासी समाजा कडेन पारंपारीक ज्ञानाचे आसा भंडार. तवडकार. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.